नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक मनाक काळजासान येवकार. आज येवकार दितना आज आमचे जे तज्ञ दोतोर आसात ते आसा डॉक्टर स्वप्नील केशव उसगांवकर, ल्हान भुरग्यांचे तज्ञ दोतोर. आनी विशय सगळ्यान इंट्रस्टींग आसा. म्हणजे म्हाका दिसता हो तुमकां विशय खूबच भावतलो, कारण प्रत्येकाच्या अशा रितीन कितें ना कितें तरी समस्या असतात. आनी त्यो म्हणजे आयचो टॉपीक आसा चायल्डहूड ओबेसिटी, म्हणजे भुरग्यां मदीं दिसून येवपी लठ्ठपणां. आतां हें लठ्ठपणां केन्ना समजप? काय तो बरो चब्बी चिक्स रोजी लिप्स आसा ताचेर कौतुक करप, काय ताचेर केन्ना कन्सर्न करप, केन्ना डॉक्टराचो सल्लो घेवप, काय ताचेर डायट मॅनेजमेंट करप, केन्ना डायट मॅनेजमेंट इम्पॉर्टंट, केन्ना दोतोराचो सल्लो इम्पॉर्टंट, हेची पुराय विस्कटान म्हायती करून दिवपा खातीर डॉक्टर स्वप्नील आमचे बरोबर आसात. डॉक्टर नमस्कार आनी येवकार. नमस्कार. जशें हांव आतां सुरवातीकच सांगलां की ते चब्बी चिक्स रोजी लिप्स हे आमी शिकत आयले आनी आमचे कडेन खुबशे फावटी पेशंट जे युजली ती म्हणटात की आमचो बाबू किंवा आमची बाय काय खायना, कांयच खायना, किंवा मागीर रातभर रडटा. हे कॉमन एटलिस्ट इनिशियल फेजींतले असतात. तर हे रडप किंवा हे तांचे सो कॉल्ड कांयच खायना आनी आमची जी यार्डस्टीक आसा किंवा आमचो जो ग्राफ आसा ताचेर पळयल्यार ती सारकी असतात, केन्ना केन्ना ओवर शूट जाल्ली बी असतात. पण तांचो असो समज आसता आनी तांचो असो एक समज आसता की भुरग्यान म्हणजे दिसभर खायतूच रावप न्हय. आतां हें खालें मातशें तें ना तूं कांयच खायना तरी ताती खाता, तो नुस्तें खाता, कितें शीत जेवता, कितें आपल्याक परेन जें आपल्याक जमता तें खाता आपले पद्दतीन. तर म्हाका दिसता आयचो विशय खूब म्हत्वाचो आसा, कारण हो विशय जो आमी आज घेतला तो एक 4 मार्च हो जो आमी जागतीक वर्ल्ड ओबेसिटी डे म्हणून मनयतात. आनी हो ओबेसिटी किंवा लठ्ठपणां हे फक्त एका देशा पुरते मर्यादीत न्हय, तर एक जागतीक समस्या जावपाक लागल्या. आनी अशा वेळार ह्या एका गंभीर विशया कडेन सगळ्यांचें लक्ष वेधून घेवप, सगळ्यांक ताचे विशीं जागृताय करून दिवप, सगळ्यांक ताचे विशीं मोलादीक म्हायती करून दिवप, हें आमचें आयचो थीम असो आमी धरून फुडें वचुया. डॉक्टर, म्हजो पयलोच प्रश्न हो आसतलो की आमी हो दीस कित्याक मनयतात? वर्ल्ड ओबेसिटी डे म्हळ्यार सगळ्या मदीं ओबेसिटी लठ्ठपणां आसपाचें. पूण कित्याक हांव पिडियाट्रिशियन, म्हणजे हांव भुरग्याचो दोतोर, आय वील रेस्ट्रिक्ट टू भुरग्यां बद्दल ओबेसिटी. आतां कितें जाता की घरान एक धाकटो भुरगो आयलो, नवजात आयलो किंवा व्हडलो जाला, सगळे ताका लाड करता, सगळ्यांक तो बरो रष्टपृष्ट जावचो दिसता. जितलो मोठो तितलो बरें म्हणटात, बारीक तितलो बरो न्हय म्हणटात. आनी त्या खातीर कितें जाता, ह्या लाडान सगळे लोक ताका खारे 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 म्हणटा. एक मर्यादा मेरेन येवची आसा, पूण ही जी थीन लायन आसा हेल्दी वर्सीस ओबेसिटी, ही केन्ना क्रॉस जाता आमकांच कळना. आनी ही जेन्ना क्रॉस जाली तेन्ना भुरग्याच्या आरोग्याचेर अफेक्ट जाता. हे नकळत जाता. आनी कितें आसा, हो भुरग्यां मदलो लठ्ठपणां आसता वो तुमकां कळना, कित्याक भुरगो खेळटा आसता. आमच्या भितर लठ्ठपणां कळटा, अरे पोट आयलो, मातशें हे टायट जालें, पॅन्ट टायट जाली जाल्यार म्हणटा. भुरग्यांक कांय कळना आनी आमी दीत रावता. आनी अशी स्टेज येता की हो खूब ताजो लठ्ठपणां आनी हाजे इफेक्ट खूब सिरियस जावपाक शकता. म्हणून आमी ओबेसिटी डे मनयता की आमी म्हणटात की भुरगे आमचो फुडार, आनी भुरगे समज बरे हेल्दी उरत, तांकां ओबेसिटी न जायत जाल्यारूच ते हेल्दी एडल्ट जातले. म्हणून म्हजो मुख्य स्ट्रेस आसतलो हो भुरग्यांच्या मदीं ओबेसिटी कशी डिटेक्ट करप, केन्ना आपल्याचो भुरगो लठ्ठ जाता असो दिसता आनी ताजेर कितें उपाय करप हाजेर आसतलो. बरोबर. आता तुम्ही डॉक्टर एक सुंदर निवेदन केलं आणि सुरुवातीकच आम्ही अत्यंत आकर्षक पद्धतीने तुम्ही हो विषय मांडलो. मला एक सांगा की जेन्ना आम्ही म्हणता किंवा जेन्ना आता तुम्ही म्हटले की ह्या दोघांमध्ये एक नॅचरल हेल्दी आसप आणि लठ्ठपणा हांच्यामध्ये एक थीन लाईन असता आणि इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे जाका आमी लक्ष्मण रेषा म्हणटा की लक्ष्मण रेषा केन्ना पार जाता किंवा आमी त्या लक्ष्मण रेषे भितर आसा हें समजपाक बरें डिफिकल्ट आसता. कारण आमी सुद्दां कितें करता, कंपेर करता. भुरगे आसता म्हणजे पेरंट्स ते हेचो बाबू पळय, ते हेचे बाय पळय, ते कशे गुबगुबीता, हो पळय हो आडकटो, अशें करून आमी आमकां सो वी ट्राय टू कंपेर आनी म्हणून आमी ताका त्या पद्दतीन फीड करतात इनडायरेक्टली. सो म्हाका म्हजो एक विशय म्हजो प्रश्न असो आसता डॉक्टर की आमी जेन्ना ह्या विशया कडेन वळटा तेन्ना सगळ्यान पयलीं हाव यू विल डिफायन, म्हणजे तुमच्या भाशेन किंवा तुमचे भाशेन पण आमकां समजता अशें तुमी हाव यू विल डिफायन ओबेसिटी, चायल्डहूड ओबेसिटी. करेक्ट. आतां फर्स्ट म्हळ्यार तुमकां ओबेसिटी कितें म्हणटात, ताज्या उपरांत आमी चायल्डहूड ओबेसिटी कितें म्हणटा. सादारण मनशाच्या हातून असो समज आसा की वजन वाडप म्हणजे ओबेसिटी, हो पयलो गैरसमज हांव
काडपाक सोदता. आतां कितें आसा, वजन वाडप हो एकूच ओबेसिटीचें लक्षण न्हय. ओबेसिटी म्हणजे आंगांतली चरबी वाडप. डिफरन्स आसा. कित्याक एक मनीस जो लांब आसत ताजो वेट नॅचरली चड आसतलो. बरोबर. सो इट इज डिपेंडंट ऑन हायट. करेक्ट. नॉट ओन्ली हायट, पूण समज एक जाचो हायट समज चड आसा पूण ताका मसल चड आसा म्हणूच वेट चड आसा जाल्यारूय ताजी, जशे आमचे बॉडी बिल्डर आसतले ते ओबीज ना पूण वेट चड आसा तांचो, तांकां आमी ओबीज म्हणुया, लठ्ठ म्हणुया ना. तशेंच भुरग्यां मदीं असतात. सो ओबेसिटी इज ऑलवेज डिफायन्ड. ओबेसिटी वेट हायटी प्रमाणे ताजो वेट कितलो आसा हो एक मुद्दो जाला. हे इजी डेफिनेशन. पूण सेकंड डेफिनेशन जे मोर इम्पॉर्टंट इज आंगांत चरबी कितली आसा. आतां वेट आनी हायट हाजेर आमी कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार BMI जो आमी बॉडी मास इंडेक्स म्हणटा ताजेर हे करता आनी ताजे व्हॅल्यूज असतात. भुरग्यां मदें आनी एडल्टां मदें व्हॅल्यूज वेगळे वेगळे. अच्छा. व्हडल्या मदीं आमी 30 BMI अजून चड आसले जाल्यार ओबेसिटी म्हणटा. 28च्या वयर आसत जाल्यार आमी ओव्हरवेट म्हणटा. ओबेसिटी इज डेंजरस. इट्स अ मेडिकल कंडिशन. ओव्हरवेट तूं पावता लागीं थंयसर, यू आर कमिंग क्लोज टू द वॉल्कॅनो. आनी ओबेसिटी म्हणजे वॉल्कॅनो फुटलो तुमचो. बरोबर. तशेंच भुरग्यां मदीं ही BMI व्हॅल्यूज वेगळी आसा. कित्याक इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू एज. ते कितें व्हॅल्यूज आसा ते दोतोर पळयतले. पूण हे कॅल्क्युलेशन करप इम्पॉर्टंट. BMI किंवा हायटी प्रमाणे वेट कॅल्क्युलेट करप. आतां हो जालो सिंपल कॅल्क्युलेशन. पूण जो एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेशन आसा तो आमी फॅट मेजर करपाचें. तें डिफिकल्ट आसता. ताचो इजी वे आउट तुमचे वेस्ट सर्कम्फरन्स म्हणजे कमरेचो घेरो. तो ताजी व्हॅल्यूज असतात. तो अमक्यासून चड आसत जाल्यार आमी ताका ओबेसिटी म्हणटात. हे भुरग्यां मदीं वेगळे आसता. सो दोन आनी मागीर स्पेशलायज्ड टेस्ट आसता ताज्या बद्दल उलोवचें न्हय कित्याक ते सहजाग करिनाय कोण. सो मेनली आमी BMI बॉडी मास इंडेक्स हाजेर हे करता आनी दुसरें म्हणजे वेस्ट सर्कम्फरन्स. हाजेर आमी भुरगो लठ्ठ आसा म्हणजे ओबीज आसा किंवा ओव्हरवेट आसा. ओबीज आसलो म्हणजे डेंजर. ओव्हरवेट आसप म्हटल्यार तो लागीं पावला. ही इज नॉट नॉर्मल बट ही इज टोटली नॉट अबनॉर्मल. सो जेन्ना भुरगो ओव्हरवेट जाता तेन्नाच आमी उपाय स्टार्ट करूंक जाय. सो बेसिकली जेन्ना आमी म्हणटा की भुरग्यांचे लठ्ठपणा आनी जाणट्यांचे लठ्ठपणा हातूंत फरक आसा आनी हो फरक जाणून घेवप हें म्हत्वाचें. तशेंच जेन्ना तुमी सांगलें की ओव्हरवेट जेन्ना जाता तो तेन्ना दॅट इज अ टायम यू कॅन रिवर्ट बॅक. आनी त्या वेळार कॉशियस जावन म्हणजे ज्युडिशियस तुमी दोतोरा कडेन वचून दोतोराचो सल्लो घेवप रादर दॅन ना. म्हणजे तुमकां एज वी सेड अर्लियर की भुरग्यांक पेरंट्सांक बरें दिसता आपलो भुरगो आसा बरो खेळटा धांवता. तशें भुरगे धांवता खेळटा सगळेच धांवतात युजली. पण जेन्ना ताचें वेट प्रमाणा भायर वाडला तेन्ना समथींग इज लायकली टू कम अप. आनी आय डोंट नो डॉक्टर म्हणजे यू कॅन करेक्ट मी. आमी ओबेसिटी आतां वर्ल्ड हाच्या प्रमाणे क्रायटेरिया प्रमाणे इट इज कन्सिडर्ड अ डिजीज. हे भुरग्यांच्या हातून मी घालता की ना म्हाका खबर ना. पण आय एम जस्ट सेईंग म्हणजे ओबेसिटी नॉट जस्ट टू बी इग्नोर्ड. इट हॅज टू बी म्हणजे ताचेर तुमी लक्ष दिवन जशें आमी जशें खोकले आयलो जोर आयलो काय दोतोराक वचून ताका ट्रिटमेंट घेता तशें हाकाय ट्रिटमेंट घेवप आनी योग्य वेळार घेवप खूब गरजेचें. सारकें. बरोबर. सारकें. चायल्डहूड ओबेसिटी इज ऑल्सो अ डिजीज. करेक्ट. कित्याक ताजे आफ्टर इफेक्ट्स आनी प्रेझेंट इफेक्ट्स खूब आसतात. सो हो आमी डिजीज कसोच ट्रीट करूंक जाय. करेक्ट. आनी केन्नाच दुसऱ्या भुरग्या बद्दल कंपेर करप ना. कित्याक एक लांब भुरगो आसत जाल्यार ताजी वेट चड आसतली, हाजी वेट कमी आसतली. सो वेगळे वेगळे आसा. ईच चायल्ड इज डिफरंट. हांव सदांच पेरंट्सांक सांगता नेवर कंपेर युअर चायल्ड टू अदर चायल्ड. दुसऱ्या भुरग्या बद्दल आपले कंपेर खंयच्याच बाबतींत. एब्सोल्युटली. इनफॅक्ट खलील जिब्रानची सुंदर दे आर नॉट युअर चिल्ड्रन, दे आर चिल्ड्रन ऑफ द नेचर गॉड. तशें प्रत्येक भुरगें आपले एक ओन पॅरामिटर्स घेवन येता, आपले एक ओन कुंडली घेवन येता. सो वी शूड नॉट कंपेर. आनी ताचे गूण आनी हाचे गूण आमी ते बी कंपेर करपाक जायना. त्याच प्रमाणे बाजीके फिजिकल अपियरन्सूय आमी कंपेर करपाक जायना. आय थिंक इट शूड बी गिवन द ताच्या मती प्रमाणे ताच्या गती प्रमाणे ताका तसो फ्रिडम मेळपाक जाय. सारकें. डॉक्टर आमी जेन्ना ह्या विशया कडेन वळटा तेन्ना एक म्हत्वाचो प्रश्न हो आसा की आतां तुवें म्हणलें की ही चायल्डहूड ओबेसिटी मागीर जशें तुमी व्हॉल्कॅनो हो शब्द वापरलो म्हणजे एक ज्वालामुखी. तर हो ज्वालामुखी कशा पद्दतीन ज्वालामुखी ताका म्हणटा की हाव वाय यू आर सेईंग दीस किंवा हें लठ्ठपण फुडें आमकां कित्याक घातक जावं शकता किंवा कशा पद्दतीन घातक जावं मातशें हाजेर म्हाका विस्कटान सांगात. बरें. हाजेर हांव कितें सांगता तुमकां की जसो भुरगो वाडटा तशें प्रत्येक एज स्टेजीचेर कितें कितें अफेक्ट जावपाक शकता. कित्याक हाजे इफेक्ट
भुरग्याचे एज आसता तसो इफेक्ट जातलो. आतां समज 1 वर्साच्या कमी वयाच्या भुरग्याक लठ्ठपणां आसत, चड मोठो आसत जाल्यार तुमी पळयला आसलो भुरग्याची म्हणटात तकली जड जाल्या, मोठी आसा, तकली धरिना, ओमतो पडपाक जायना. म्हणजे कितें, ह्या भुरग्याचे डेव्हलपमेंट, चलप, परतो पडप सगळें लेट जाता. सो हांव सदांच पेरंट्सांक कितें सांगता की तुजो भुरगो एक्टीव आसा न्हय, तुका भुरगो एक्टीव जाय काय मोठो जाय आनी एकीच जागे रावल्लो जाय, हांव तांकां ऑप्शन दिता. तुमकां कितें जाय, मोठो भुरगो जाय जो एकीच कडेन रावतलो, ओग्गी रावतलो, की एक भुरगो जो एक्टीव आसा. आन्सर तीच सांगतात म्हाका. सो भुरगो जी मोठो आसलो की ताचो डेव्हलपमेंट कमी जाता, व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक जालें. जसो भुरगो आनीक मातसो व्हडलो जालो, म्हणजे 1 year 3 years असो जालो की हळू जितल्या प्रमाणान ताचे फॅट एक्युमुलेट जाता, हे फॅट आमकांय खबर आसा, जशे आमी व्हडले जातकूच ते कोरोनरीसान जाता, सगळे कडेन जाता. हे प्रोसेस स्टार्ट जाता ही सगळी. म्हणजे ज्या भुरग्यांक बालपणान लठ्ठपण आसता त्या भुरग्यांक व्हडले जातकूच डायबिटीज, प्रेशराचे, मागीर गॉल स्टोन्स जावपाचे, ही सगळीं दुयेंसां बेगीन जातात. म्हणजे समज एकट्या मनशाक, हेल्दी मनशाक समज 50 वर्साचेर जाताले, हाका इवन 30 वर्साचेर सगळीं दुयेंसां जातलीं. सो तुमी तुमचो भुरगो जो आसा तो तुमी म्हणटले आतां तुमी बरें खावयता ताका, पूण ताचो फुडार तुमी कॉम्प्रमायज करता. सो ह्या खातीर हें समजप व्हेरी इम्पॉर्टंट. तसोच जेन्ना चलता तेन्ना कित्याक मोठो आशिल्लो त्या खातीर ताजे पांय भागोवपाक शकता. आमी खूब पळयतात भागोवतात पांय अशेच वांकडे जातात, ते जावपाक शकता. मागीर आमी स्लीप कॅपिटल फिमोरल एफिसिस म्हणटा, म्हणजे जी आमची हीप आसता थंयसर तांचो हीप वांकडो जावन भुरगो वांकडो चलपाक शकता. हे जावपाक शकता. हे सगळे डायबिटीज तुमकां सांगल्या प्रमाणे बेगीन जावपाक शकता. हे सगळे पयलीं जावपाक शकता भुरग्यांचे. आनी हाच्या खातीर इवन कितें जाता, भुरगो जेन्ना चड जाली की भुरग्याक एक्टिवनस कमी जाता, शिक्षणाचेर लक्ष कमी जाता, खेळपाचेर लक्ष कमी जाता. भुरगो मोठो आसता पूण एकदम डल आसता. आमचो सुद्दां वेट आमी मातसो कमी केलो की आमकां कितलें बरें दिसता. भुरग्यांचें तशेंच आसता. मातसो वेट जाग्यार आयलो की तो शिक्षणानूय बरो जातलो. सो ओबेसिटी दिसता व्हड धाकटें, पूण हाजेर इतले सगळे इफेक्ट्स जावपाक शकता. आनी कितें आसा की एक फावटी चायल्डहूड ओबेसिटी स्टार्ट जाली, थोडे अशे इफेक्ट्स आसता जाचे जरी तुवें वेट ताजो सारको जालो, ते इफेक्ट्स तशेंच उरता. म्हणजे समज धाकटो भुरगो धर तूं 4-5 वर्साचेर तो मोठो आशिल्लो, मागीर एक 7-8 वर्सांनी तो सारको जालो, पूण जे ताजे इफेक्ट्स हार्टाचेर किंवा ताज्या लिव्हराचेर जाल्या ते ताका आयुश्यभर उरतले. सो तुमकां कितें दिसता की हे आतां आसा न्हय मोठो, बरो व्हडलो जातकूच खेळ्ळो की आपोआप वेट कमी जातलो, मागीर जालें म्हणटा. पण ना, ते इफेक्ट तुजे उरले त्या भुरग्याचे, ते आयुश्यभर उरले, ते इम्प्रिंट उरलो थंयसर. सो ह्या भानगडीनूच कित्याक पडचें, पयलींच आमी भुरग्याक सारको हेल्दी दवरचें, चड वेट करपाक दिवपाचें न्हय. होच मातसो लोकांचेर हे आसतलो की भर आसतलो की लट्ट जावपाक दिवं नाका भुरग्याक, हेल्दी दवरात. बरो. म्हाका डॉक्टर खूब महत्वाचो मुद्दो तुमी सांगलो की आमकां एक अशें दिसता की एक ट्रान्झियंट फेज आसा की भुरगो आतां मातसो लट्ट आसा म्हणजे आमी म्हणटा आमकां कळटा मातसो आसा तो गुबगुबीत, पण ना, मागीर जातलो तो सारको, मागीर सारको म्हणजे तो डायट कंट्रोल करतले, हें करतले, तें करतले. पण एक महत्वाचो मुद्दो डॉक्टरान सांगलो तो सगळ्यांनी लक्षात घेवपाचो की एकदां ताजे ओबेसिटी म्हणजे ताजे लठ्ठपणा ताका आयलो की त्या लठ्ठपणाक जागून जावपी जे दुश्परिणाम आसा ते सगळे ताच्या आंगान हळू रिगपाक लागतात आनी ते तशेंच उरतात. इवन ताजे फाल्यां जर वजन चेंज जालें, समजा 4 वर्सांनी तो परत बारीक सुद्दां जरी जालो जाल्यार ताच्या हार्टाचेर जे प्रॉब्लेम जावपाचे आसा, जे लिव्हराचेर जावपाचे आसा किंवा बाकीच्या कुडीचेर जावपाचे आसा, ते दुश्परिणाम तशेंच उरतात, ते रिवर्स जायनात. इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर. म्हणून पयलीं पासूनच डॉक्टर म्हणटा की तुमचें वजन किंवा तुमच्या भुरग्यांचें वजन कंट्रोलान दवरात, ताका योग्य त्याच पद्दतीन त्याच मेजरमेंटान दवरप इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. डॉक्टर, म्हाका एक आनीक प्रश्न असो आसा की आमी आतां तुमी इतकें सांगलें आमकां किंवा आमी आतां डिस्कस केलें इतकें, तर सगळ्यात पयलीं म्हणजे हांकांय लठ्ठपण येताच कशें की वाय कारण आमी जशें म्हणटा की जाणटो मनीस कितें आसा तो सकाळ मॉर्निंग वॉकाक म्हणून वता आनी तरी पूण खंय वाटेक हॉटेलार दिसता काय थंय तो पाव भाजी खाता, मिरची खाता, बटाटो खाता, सांजचो तो ऑफिसान वता, थंय कोणाचो बर्थडे आसता थंय खाता, सांजचो तो आनी खंय बसता थंय इल्लें खाता.
हे सगळें करता एक जाणटो मनीस, किंवा जी घरांतली बायल आसा ती कितें करता, बाबूचें उरलां तें खाता, घोवाचें उरलां तें खाता, हें फाल्यां शेळें जातलें म्हणून फाल्यां तें पिड्ड्यार जातलें म्हणून खाता, अशें करता करता ती बाबडी खायत रावता तिचें वचून. बट वॉट अबाउट चिल्ड्रन, आनी युजली चायल्ड आर म्हणजे दे आर तशें पळोवन मातशे फसी आसतात जनरली. तर हांकांय लठ्ठपणां येताच कशें इज माय क्वेश्चन. यू कॅन टेक द एकाडेमीक ट्विस्ट. ना कितें लठ्ठपणां भुरग्यां मदीं येवपाचे 2 मेजर कारणां आसपाक शकता. एक म्हळ्यार न्यूट्रिशनल, म्हणजे जेवण तांचें सारकें जायना हाजेर, आनी दुसरो नॉन न्यूट्रिशनल म्हणून नॉन न्यूट्रिशनलान वेगळी येवपाक शकता. म्हणजे जर तूं थायरॉयड जालो जाल्यार जावपाक शकता, किंवा जर तूं भुरग्याचें कितें केन्ना केन्ना भुकूच भुरग्यांक चड लागता, मातशें हॉर्मोन चेंज जाल्यार भुकूच चड जावप ह्या खातीर जावपाक शकता. ही न्यूट्रिशनल आनी सोशियो इकॉनॉमीक ही आमी एक हे दवरया जी आमी चेंज करपाक शकता. मिन्स आमच्या हातीन आसा. जे थायरॉयड किंवा आनी खंयचे आसा ताज्या खातीर स्पेशल डिजीज आसता, स्पेशल दोतोरां कडेन वचून ताजेर स्पेशल ट्रिटमेंट आसा. तो विशय वेगळो, तो आमी धरचो न्हय. आमी धरचो न्यूट्रिशनल आनी सोशियो इकॉनॉमीक जे आमच्या हातान आसा. आमी कितें करपाक एज पेरंट्स. हांव सदांच म्हणटा की भुरग्याची जी कुंडली आसता ती आवयच्या पोटान जेन्ना तो आसता तेन्ना बरयल्ली स्टार्ट जाता. बरोबर. हे सगळ्याच बाबतीन आसता. जसो अभिमन्यू आशिल्लो तो चक्रव्यूह पयलींच शिकिल्लो. सो कितें आसा की ही सगळें ओबेसिटीचें सुरू जाता आवय पासून. आवय समज ताचें जेवण सारकें नासत, हेल्दी नासत, सेम आतां आमकां वैज्ञानीक सगळ्या हातून कळ्ळा की आवय जे जे करता, जे खाता ताजेर डायरेक्ट इफेक्ट भुरग्याचेर येता. सो सदांच हांव पयलीं सांगता, जी गरोदर बायलो आसा किंवा ज्यो आतां लग्न जावपाची सगळी आसा, तुमी हेल्दी रावात, तुमी बऱ्यो संवय दवरात, जाल्यार तुमची भुरगीं बरी जातली. सो प्रेग्नन्सीच्या वेळार सारकें तपास करात, चॅकअप करात, दोतोराक दाखयात, आपलो वेट कितलो वाडटा तो पळयात. थोडी म्हणटात आतां आपूण गुरवार जाली न्हय खूब खावपाचें, खायत रावता, इसपा भायर वजन वाडटा, भुरगोय मोठो जाता. बरोबर. इतली भुरगो मोठो जावपाची गरज आसना, तें उरता ताज्या भितर सगळें, ताका काडपाक तें खूब टायम लागतलो. सो तुमी जितलें वजन वाडूंक जाय तितलेंच वाडयात. बरोबर. म्हणजे हे खंयसर युट्यूबाचेर हे पळयलें की हे खा ते खा, हे सगळें करूं नाकात. दोतोराच्या सल्ल्यान वचात, आपल्या वजनाचेर लक्ष दवरात. सो आवयचें. सेकंड, जेन्ना भुरगो आयलो तेन्ना कितें करपाचें, आवयन आपल्याचें दूद 6 म्हयने मेरेन दिवप व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक समज आवयचें दूद त्या ऐवजी तुमी दुसरें दूद दिलें, जर तूं गायचें दूद दिलें किंवा फॉर्मुला फीड दिलें, तातूंत प्रोटीन खूब आसता. आनी हे प्रोटीन भुरग्याचें वेट तर वाडयताच, ताच्या किडनीचेरूय इफेक्ट करता. सो शक्यतो 6 म्हयने मेरेन आवयचेंच दूद दिवपाचें. आनी अशें आमच्या स्टडीजान कळोन आयलां की जी भुरगीं आवयच्या दुदाचेरूच आसता तांच्या भितर लठ्ठपणां जावपाचो प्रमाण खूब कमी जाता. सो सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप आवय बद्दल, सेकंड स्टेप आवयच्या रिलेटेड ब्रेस्ट फिडींग दियात. तिसरी गजाल आयली, जेन्ना तुमी भुरग्याक 6 म्हयन्या उपरांत जेवण जें स्टार्ट करता. आतां जेवण जें स्टार्ट करता, आतां सगळें कितें जालां की आवयो सगळ्यो किंवा बाकीच्यो बिस्किटी म्हणून दिवपाचो नवीन फॅड आयला. बिस्कीट दिता, मॅरी बिस्कीट दी, दुदान हें करून दिया, किंवा तांकां आनी कितें दिवं, बाकीचें भायलें जेवण दी, कितें आसा. जेन्ना फ्रॉम टांग आमकां विनींग म्हणटा. बरोबर. बिस्किटीन कितें आसता? बिस्किटीन आसता मैदो, बिस्किटीन आसता शुगर, थोड्या हातून सॉल्ट आसता. आनी ह्यो तुमी तुमच्या भुरग्याक जो आत्ताच कितें खावपाक लागला हाची संवय करतात. आनी अशें दिसून आयलां की पयलीं जे भुरगे टेस्ट करता ताजी टेस्ट ताका आवडटा. सो स्टार्ट करता आसतना तुमी हेल्दी जेवणाची स्टार्ट करात. म्हणजे पेज, आमी पयलीं पेज कितली खाताले, आतां कोण पेज जेवना. पेज, भाज्यो, दाळी घरांतल्यो बऱ्यो केल्ल्यो. रेडीमेड प्रोसेस फूड नाका. प्रोसेस फुडान प्रिझर्वेटीव आसता, कितें आसता. घरांत बसून करात. आपल्या भुरग्या खातीर थोडे कश्ट घेयात आनी करात. हे फ्रुट्स दियात, बऱ्या जेवणाची ताका टेस्ट हाडात. हे भुरगे जे अशें दिसून आयलां की ज्या भुरग्यांक तुमी पयलीं बरें जेवण स्टार्ट करता ते फुडाराकूय मागीर किसकिसांव करिना, बरें जेवण जेवता. मागीर म्हणटात, मागीर हेच पेरंट्स कितें म्हणटा, आरे तो आमी केल्लें कितें खायना. कित्याक खातीर खायना? कित्याक तुमी पयलीं ताका संवयच करूंक ना. बरोबर. सो
जे तुम्ही मूळ ताजे सारखे करीत जाल्यार झाड बरें जातले. बरोबर. सो ताजे दिता आसतना जेवण सारकें करात ताजें, मागीर फुडें तशेंच हें करात. मागीर जसो भुरगो वाडलो की ताजे भुरग्याचे खेळपाक दियात ताका. सो आतां एक तुमी सांगिल्ल्या प्रमाणे ताजे एक म्हटल्यार डायटाचेर कंट्रोल जालें. आतां हांव दुसऱ्या मुद्द्याचेर वळटा की पयलीं म्हणजे कॉज तसोच आयलो, म्हणजे आमी डायट सारकें दिना म्हणून लठ्ठपण आयलो. दुसरे कॉज आयले की भुरग्यांची आमी तांकां खेळपाक दिना. आतां आमी म्हणटात एक्सरसायज करात. भुरग्यां खातीर एक्सरसायज कितें? जिमान वचप एक्सरसायज न्हय. भुरगे क्लासीक घालता, कराटेक आनी हाका घालता. हांव म्हणटा तुमी भुरग्यांक खेळपाक दियात. खेळ इज द बेस्ट एक्सरसायज. आमी आतां कितें करतात, भुरग्यांक ट्युशनाक घालता, हांगासर घालता, थंयसर घालता, थंयसर घालता, ह्या क्लासीक घालता, त्या क्लासीक घालता, पूण खेळपाक टायमूच दिना तांकां. सो खेळ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. शिक्षण मागीर जातलें. हांव कितें म्हणटा, म्हाका पेरंट्स विचारता कितें की दोतोर इतले तेणी खेळ्ळो जाल्यार शिकतलो केन्ना? हांव तांकां एकूच प्रश्न विचारता, तुजो भुरगो बरो शिकलो आनी बरो इंजिनियर डॉक्टर जालो किंवा बरो कोण जालो, आनी म्हणजे कोणाचोय भुरगो, तुजो सुद्दां कोणाचोय भुरगो समज बरो शिकलो आनी ताका 30 वर्साचेर हार्ट एटॅक जालो, हे सगळ्याची कितें उपयोग आसा तुका? ह्या शिक्षणाचो उपयोग आसा? सो भुरग्याचो हेल्थ इज वेल्थ म्हणटा. सो शिक्षण जातलेंच, पूण खेळूय करात, सगळ्यांचो प्रमाण दवरात, बॅलन्स दवरात सगळ्यांचो. सो खेळपाक तांकां हें करात. फोर्थ, भायलें जेवण दिवं नाकात. हे सगळे रिजनूच सांगता आनी कितें करपाचें ना तें सांगता. वांगडाचे एकूच हातून सगळें सांगता. कारण आमचे आनीक 3-4 मिनटां आसात, सो वी आर ऑलमोस्ट, तुमी त्या पद्दतीन सांगात. हय. सो ताजे उपरांत भायलें खावप दिवप ना. भायल्या खाणान सगळे फॅट चड आसता, शुगर चड आसता, कोल्ड ड्रिंक्स, बटाट वडे हे सगळे आसता, तातूंत सगळे आसता. जाता तितले घरचें. भुरगीं आसा केन्ना तरी खावपाचें तांकां रूच येता, दिवपाचें. पूण बाकीचे तुमी हे चड दियात तांकां खावपाक, कमी दियात हे सगळे शुगर सगळे. चवथी गोश्ट की भुरग्यांचे न्हीद सारकी जावनी. न्हीद इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज एंडोक्रायन हॉर्मोन्स थंयसर आसतात. सो न्हीद सारकी जावनी. भुरगे आतां खूब लेट न्हिदतात, ताज्या खातीरूय लठ्ठपणां येता. सो न्हीद सारकी जावप. आनी फिफ्थ आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट, टीव्ही मोबायल भुरग्यांक दाखोवचो न्हय. करेक्ट. दीस मोस्ट टफेस्ट जॉब. इट इज नॉट टफेस्ट. हांव सदांच पेरंटांक सांगता, इट इज नॉट टफेस्ट. भुरगीं टीव्ही मोबायल कित्याक पळयता? आमी पळयता. करेक्ट. तूं आवय बापूय घरा कडेन येवन मोबायल पळोवपाक लागलो, भुरगो कितें करतलो? तुमचे कडल्यानूच शिकतात न्हय सगळे भुरगे. सो भुरग्यांक टीव्ही तुमी स्वता बंद करात. म्हज्या घरांत टीव्ही ना. करेक्ट. डॉक्टर, आनी एक म्हत्वाची गोश्ट अशी आसा की आमकां खूब पेरंट्सांक, म्हणजे आय एम टेलिंग एज अ पेरंट, की भुरग्यांक कितें तरी आमी दाखयतात की तो खातना, स्पेशली ताका भरयत ना, तो हें पळयता, कसलें कार्टून पळयता आनी कितें, मागीर ताका ते स्कोर येता, मागीर ताका इतकी संवय जाता की तो खावपाचें विसरता, तेच पळयत रावता. ना, आनी कितें जाता की अशेंच दिसून आयलां की जेन्ना आपूण मोबायल पळोवन किंवा टीव्ही पळोवन जेन्ना जेवता, तेन्ना आपूण कितले जेवता हाजेर आपल्याक लिमीट आसना. आपूण चड जेवता. सो जेन्ना टीव्ही पळोवन जेवता तेन्ना हिसपा भायर चड जेवप जाता. सो डेफिनेटली लोक म्हणटा, अरे काय खायना तो, एटलिस्ट टीव्ही पळोवन तरी खावनी किंवा मोबायल पळोवन खावनी. एकदम चुकीची गजाल. एकदम चुकीची गजाल. आमी आमचे जाणटे सदांच सांगताले, जेवता आसतना काय करा, उलोवप सुद्दां ना. बरोबर. फक्त जेवणाचेर लक्ष आसूंक जाय. करेक्ट. तशें आमी जाणट्यान सांगलां तें एकदम करेक्ट आसा, पूण आमी सगळे विसरलाय आतां. सो डॉक्टर, म्हाका दिसता आनी हांव तुमकां 1 मिनीट टेक होम मेसेज म्हणून दितलो, पूण ताचे पयलीं समअप करतना हांव सांगतालो की खूब म्हत्वाची गोश्ट डॉक्टरान सांगला की डॉक्टराच्या घरान टीव्ही ना. सो म्हाका दिसता आमी आनी कितें समजपाचें सगळें समजतले. भुरग्यांक ते मोबायल दाखयत भरोवपाचें किंवा हें चित्र पळयतना किंवा कार्टून पळयतना भरोवपाची सिस्टम तांच्या घरान तांणी फॉलो करूंक ना, वीच ही इज ऑल्सो एडवायज. आनी हें हांव परत ह्याच खातीर सांगता की हें सगळ्यान म्हत्वाचें आसा. आमकां दिसता आमचें काम जालें, इतके भरोवपाचें, समजा एक 4 वाटी किंवा 2 वाटी भरोवपाचें आसा, ते ताणें पोटान गेले म्हणजे आमचें काम जालें अशें आमकां दिसता, वीच इज रॉंग. तुमी ते टीव्ही दाखोवप किंवा मोबायल दाखोवन हें ताचें म्हणजे मायंड डायवर्ट करून जें करता तें सामकें चुकीचें. डॉक्टरान कॅटेगरिकली सांगलां. डॉक्टर, आनी 1-2 मिनटां हांव तुमकां दिता, तुमी टेक होम मेसेज म्हणून कितें सांगूंक सोदतले तें सांगा. बरें, हांव इतलेंच लोकांक सांगपाक सोदतां की भुरगो सदांच लाडको आसता, पूण इतले लाड करचे न्हय की ताज्या फ्युचराचेर, ताज्या फुडाराचेर एफेक्ट जावचे. लाड करात, पूण लिमिटान रावात. जेवणाच्या बाबतीनूच न्हय, सगळ्याच्याच बाबतींत. कित्याक फुडाराक आतां तुमकां दिसतलें तुमी भुरग्याक त्रास करता, पूण ताज्या फ्युचराक, ताज्या फुडाराक तें बरें. आनी जेवण जें दितात तें घरचेंच दियात. शक्यतो भायलें कांयच दिवचें न्हय, इतलेंच सांगता. एब्सोल्युटली. म्हाका दिसता हो म्हत्वाचो मेसेज तुमकां सगळ्यां मेरेन पावलो आसतलो.
भायले रेडीमेड जे आसता ते डबे आणि जे जे कितें आसा ते सगळें तुम्ही विसरात. स्वताच्या भुरग्या खातीर ताच्या फुडारा खातीर इन्व्हेस्टमेंट म्हणून तुमचो थोडोसो टायम वेस्ट करून किंवा थोडोसो टायम सत्कारणी लावन ताका घरान जे तुम्ही करतात ते ताका घेवपाची खावपाची संवय लायात. हो भुरगो फुडाराक बरो मनीस जातलो, बरो सिटीजन जातलो. ह्या सगळ्या ज्या देशाच्या भविष्य ताच्या हातान आसा. इतके सांगून आयची कार्यावळ सोंपयता. डॉक्टर मुजर तुम्ही एका महत्वाच्या विशयाचेर आमकां म्हायती करून दिली. ह्या खातीर म्हाका सगळ्यांच्या वतीन काळजांसान देव बरें करूं. नमस्कार. नमस्कार. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.